देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माकाचो आविस्फोर 12 बोल 28-34. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्विस्फोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी. एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणान आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस ना. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करप हें एका नाण्याचे दोन भाग. देवाचो मोग आमी पोरणी कोत्ता तेन्ना पेल्याचो मोग करचे वाटेन आमकां वता. हेच पासत धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलाय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवाच्या बळान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचो कोत्तांव तसोच आमच्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय. हें सगलें होमा आनी योजना परस अदीक व्हरतें. आमची देवोसावां गरजेची, पूण हें सगलें खऱ्या मोगान रिगून करता तेन्ना ती अर्था बरीच जातात. आयज जेजू आमकां न्हय फकत उतरांनी बगर खऱ्या कोन्यांनी देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. आमेन.